ಆರಾಧನಾ ಆಗ್ತಾಯಿಸ ಆರಾಧನಾ ಸಂಗೀತ ಮಿಗವ್ಯ ಸಕಲವ ಸಶಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ.
ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 दान सुमिया स्तुति सुमिया वाकड़ी सुमिया नमस्कार सुमिया जी जी सुमिया हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. आराधना यीशु वंदना यीशु स्तुति यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमिया मकरमिया सा कीर्तन 92 बोली 1 आणि 2 नमका सांगता. सर्वेस्परा कर गांधींक फावो भोव वर्त्या देवा तुझ्या नावाचे भजन करूंक फावो. सकाळी तुजो मोग परगटूंक फावो. रातभर तुझे विश्वासीपण गाजूंक फावो. कीर्तनगाराची तीच बगना ह्या घडये आमची गण घेवया. सोम्या मुखार ह्या घडी आमी आसां. हो सकाळींचो वेळ ताच्या पांयां तळी करसूंक आमी हांगासर आयल्या. आमच्या काळजा मनाची बोगणां ताचे मुखार समर्पण करूंक, आमच्या जिविताची हर एक घडीत ताचे मुखार वर्णन करूंक, आमच्या जिवितांत जर आमी कश्ट आसां निराशी आसां तसो आदार आनी कृपा मागून घेवच्या ह्या घडये देव तेंपलांत ह्या पुणशेतांत सोम्याच्या संगतपणांत आमी आसां. द्वितीय नियम ग्रंथात 4 आमकां सांगता सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर. आज आमकां हर एकल्यांक देव आमच्या काळजांत त्याचो सोम्याच्या मोगांत जियोवच्याक
गरज आसा ती करपा मागोंक जाय म्हूण आमकां आपणे दिता. सोमयाच्या मोगांत रावचें, सोमयाच्या पांयांतळी रावचें आमकां हर एकल्यांक बरेंपण हाडटा. निर्गमन ग्रंथांत आमी पळयता चलत्या बळ्यांत तेन्ना देव मोइजेक दिश्टीक पडलो. मोइजे देवाचें हजरपण वळखून घेता आनी त्याच जाग्यांत नवें मिसांव ताका फावो जाता. हर एक सन्निवेश पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता. प्रत्येक करून सुवार्थेंत आमी येता आसतना जेजूक भेटलेले हर एका व्यक्ती थंय तें बरेंपण आमी दिसून येवचें, नवें मिसांव तांकां फावो जावचें, नवी दिशा तांच्या जिवितांत मेळची आमी पळोवंक शकता. तिबेरियस सरोवराच्या वेळार आपोस्तल संगता मेळिल्ल्या वेळार जिवंत क्रिस्त तांकां भेटलो. आपणाच्या पाटी वावराक गेल्ले ते व्यक्तीक जिवंत क्रिस्त तांकां नवो अनुभव दिता. तूं म्हजो मोग करताय की म्हणून पेद्रूक जेजून 3 फावटी विचारलें आनी आमरिफात परत एक नवें मिसांव, नवी सुरवात ताच्या जिवितांत जाली. आज मोगाच्या इश्टानो, सोमया मुखार आशी आमी ह्याच बोगणांनी हो वेळ करसूंचे प्रयत्न आमी करया. आमच्या जिवितांत देवाचो मोग करचें प्रयत्न करता आसतना, देवाच्या हजरपणांत निरंतर वेळ करसूंचे प्रयत्न करता आसतना आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक नवें बरेंपण, नवी दिशा, नवो बरवसो आमच्या जिविताक फावो जाता. आज सोमया मुखार आमी आसा, ताच्या हजरपणांत आमी आसा, ताचे वयर आमची दिश्ट आमी दवरन आसा. आमच्या काळजा मनांतली हर एक बोगणां ताका समर्पण करया. संतोषाची, दुखाची, बेजारायेची, आनंदाची हर एक सन्निवेश सोमया मुखार आमी सांगया. आमच्या जिवितांत आमी कश्टून आसा, निराशी आसा, आमचो बरवसो पयस गेला, आमच्या जिवितांत आमी आशिल्लें आमकां मेळोवना, एका रितीची बेजाराय आमच्या जिवितांत आसा. सोमयाच्या पांयतळी आमी दवरया. आमच्या मागण्याक देवान कान दिला, आमकां गरज आसा तें सगळें बरेंपण देवाक फावो केलां. संतोश भरीत काळजांनी ताका अर्गां दिवचे प्रयत्न आमी करया. पूण हर एक सन्निवेश ताच्या पांयतळी करसूंचे, हर एक वेळ, हर एक घडिता आमकां हर एकल्यांक सोमयाच्या पांयतळी ताच्या विश्वासी मोगान जिवनच्या आदाराची जावं दी म्हणून मागता आसतना ताचो सोमयाच्या पांयतळी हो वेळ करसूंच्याक ताच्या आदार आमी मागच्या मुखांतर ह्या आराधनाक आमी सुरवात दिवया. गीत आमी गावया. तुझो मोगता, तुझो मोगता जेजू, तुझो मोगता आता आणि सदा. तुझ्या पायांतळा रावतलो, तुझे वाटेना चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना, तुझ्या पायांतळा रावतलो, तुझे वाटेना चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. तुका हांव अर्घां दिता, तुका हांव अर्घां दिता जेजू, तुका हांव अर्घां दिता आता आणि सदा. तुझ्या पायांतळा रावतलो, तुझे वाटेना चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना, तुझ्या पायांतळा रावतलो, तुझे वाटेना चलतलो, तुझे
संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना हात बारया आले आलेलुया आले आलेलुया आले आलेलुया आलेलुया आले आलेलुया आले आलेलुया आले आलेलुया 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 सोम्या मुखार अशी आमी आमची जिवीत सोम्याच्या पांयांतळी दवरन आसां. देवाचें उतर लुका सुवांजल अध्याय 8 वळू 25. देवाचें उतर आमकां सांगता जेजू एक सवाल आपल्या आपोस्तला मुखार दवरता. खंय आसा तुमचो बोवाट? खंय आसा तुमचो बोवाट? म्हाका दिसता आमी हर एकली बोवाट ती व्यक्ती आमी जिवन आसां तो बोवाट आमी उसारता तो बोवाट आमकां हर एकल्यांक आमच्या जल्मा वेळार एका देव तेंपलांत फावो जाल्लो. पवित्र स्नानाच्या त्या संस्कारांत आमच्या काळजांत तो बोवाट किर्लत गेल्लो. आमच्या कुडीची वाटावळ जाली, मोतीची वाटावळ जाली. आमचे जिवीत त्या संवसारान मुखार सून वचून आसा. पूण ह्या ऐन वेळार आमच्या जिविताचेर नदर घालता आसतना तो आमकां मेळ्ळलो तो बोवाट, आमच्या काळजांत ओपलेलो तो बोवाट आनी त्या बोवाटा वयर एक दीस लावंक आज ही एक वेळ घडी आमी करसूंचे प्रयत्न करया. जेजून आपल्या आपोस्तलांक हें सवाल विचारिल्लें, खंय आसा तुमचो बोवाट? हे सन्निवेश आमी समजता. जेजू आनी ताचे शिश्य दोनीर पयण करनासले, वादळ आयले, ते चिंतात आमी बुडता आनी ह्या सन्निवेशांत जेजू लागीं येवन बोब मारतात, आमकां बचाव कर. आनी तो वेळ जेजू लारांक बेश्टायता, सगळें शांत जाता आनी ताच्या उपरांत आपल्या आपोस्तलांक तो विचारता, खंय आसा तुमचो बोवाट? म्हाका दिसता न्हू मनशाच्या जिवितांत विविध सन्निवेशांनी हो बोवाट थोडे पटी दिशेनिशेन जाल्ले आसची साध्यता आसा. सुबारपोटी आमी आमचेच वयर पातयेनी वा बोवाट दवरून बसता. म्हजे वरवीं सगळ जाता म्हणले चिंता पसता. सुबारपोटी आमकां वखद दिवच्या दाक्तराचेर तो बोवाट दवरता. त्या दाक्तराच्या वखदांत मात्र म्हाका बरी भलायकी मेळटा. विविध सन्निवेशांनी आमचो बोवाट थंय हांगा वेचे सन्निवेश शिफ्ट जावचे सन्निवेश साध्यता आसा. पूण आज ह्या आराधना वेळार सोम्याच्या पांयांतळे अशें आमचो जेजू आमकां परत तेंचो सवाल आमच्या मुखार दवरता, खंय आसा तुमचो बोवाट? म्हाका दिसता न्हू आमच्या बोवाटाचेर एक नदर घालचें प्रयत्न आमी निरंतर करी जाय. जर आमी हातींत धरलेल्या वस्तूचेर वा आमचेच म्हण आसलेल्या वस्तूंचेर वा मनशांचेर आमची पातयेनी वा बोवाट आमी दवरता, ती पातयेनी तो बोवाट चड तें पुराना. पूण जेजूचेर दवरलेलो बोवाट निरंतर आमकां हर एकल्यांक बरेंपण हाडूंक शकता. जर आमच्या काळजांत बोवाट नातुल्लो आज आमी हांगा आसचे नातल्या. जर आमच्या काळजांत बोवाट नातुल्लो आमच्या जिवितांत येवची सन्निवेशां फूट करूंक आमकां कश्ट जाते. कित्याक आपोस्तलांच्या त्या पैणा बरी म्हजें आनी तुजें जिवीत ह्या संवसारांत वादळांनी भरलेलें आसा, जड वारें मारलेलें आसा. फाटल्या दिसांनी वा फाटल्या एका वर्साक आमी दीस लायली जाल्यार
विविध राष्ट्रांच्या त्या झुजामरिफात सबारांचे जिवीत बोंगोस्तळाचें जाला, जायत्यांचें काम गेलां. ह्या प्रकृतीत आमी केल्लें लुकसाण आमकां आतां पाटी मेळ्ळां. प्रत्येक करून जायत्यांनी बरी भलायकी होगडायलेली आसा. पोल्युशन, वातावरण पाड जावन सबारांचें जिवीत, सबारांची भलायकी पाड जाल्या. ह्या संवसारांत पिडा शिडा सडीत जाल्या. साळिसाच्या की सडीत रितीचे कॅन्सर ह्या संवसारांत आसा आनी ह्या मारेकार पिडे वरवीं जायतो लोक कश्टन आसा. देखून आमच्या हर एकल्यांचें जिवीत ह्या संवसारांत वादळां मदलें. आपोस्तलांच्या त्या सन्निवेश आमकां हर एकल्यांक विविध हंतांनी सवालां हाडटा. आमचो भावार्थ पारखूंचे तसलीं सवालां. सबारांच्या आमच्या घरांनी समस्या आसा. आमकां भलायकी पाड जाल्या, आमी मागले मेळोवना, आमच्या भुरग्यां बाळांक काम जावना, सैरीक मेळोवना. विविध हंतांनी आमी जिवीत एका रितीन बानपासांत म्हणले बरी आमी जिवन आसा. आज सोम्या मुखार अशी आमी एक घडीभर आमच्या भावार्थाचेर एक नदर घालचें प्रयत्न आमी करया. आमच्या जिविताच्या पैनांत असले वारे वादळ येता आसतना म्हजो भावार्थ खंय आसलो? ह्या सवालाक आज जेजू आमचे तावन जाप विचारता. म्हज्या आनी तुजे तावन ही जाप तो विचारनासा, तुजो भावार्थ खंय आसा? तुजो भावार्थ जेजू थंय आसा गे. आज आपोस्तल त्या पैनांत आसता आसतना तांकां कळीत आसलें जेजू तांचे सांगत आसा म्हणली. पूण त्या एका सन्निवेशांत ते भियेतात. जेजू लागीं ते दवरतात. जेजू तांकां बचाव करता. तवळ तांकां समजलें भावार्थ क्रिस्त केंद्रीत, जेजू केंद्रीत असल्यार मात्र असल्या वाऱ्या वादळांतले आमकां सुटका फावो जाता म्हणून. म्हाका चिस्तानो एक घडीभर आमच्या जिविताच्या नदर आमी घालया. ह्या मौनपणांत सोम्या सांगता हो वेळ आमी करसून आसा. आमचो भावार्थ आमकां देवान दिल्ले वर्ते काणीक. ह्या भावार्था मरिफात आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां. वय आमी मनशां, आमच्या मनशा सैबांत अस्कत कांय सबारपोटी हो भावार्थ मनशा केंद्रीत, वस्तू केंद्रीत जावन इल्ले तिशीनिशीन गेल्ले सन्निवेश आसूंक पुरो. पूण आज परत देवाचें उतर आमकां ताचे थंय भावार्थ दवरूंक, क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरूंक आमकां उलो दिता. आमच्या जिवितांत कले वारा वादळ येवन दी, खंयच्याय रितीची सलवणी येवन दी. आमकां हर एकल्यांक आमचो भावार्थ क्रिस्ता थंय आसूंक जाय म्हणलें स्पश्ट चित्रान जेजू आयच्या त्या उतरांनी आमकां दवरचें प्रयत्न करता. एक घडीभर आमच्या जिविताचे ती वारे वादळांचे सन्निवेश जेजू मुखार दवरया. आमच्या घरांनी, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या भुरग्या बाळांच्या जिवितांत खले वाऱ्या वादळ आमच्या जिवितांत आसा. खंयच्या रितीच्या कश्टांचे जिवीत आमचें आसा. खली संदिग्ध परिस्थितींत हांव आनी तुमी जिवन आसा. एक घडीभर ही सन्निवेशां जेजू मुखार हाडया आनी ह्या सन्निवेशांनी सोम्या तूं आमकां सांगात दी. तूं आमचे सांगता राव. आपोस्तलांक तुवें देरान भरलें, आपोस्तलांक तुवें राखून व्हेलें. आज ह्या आराधना वेळार म्हज्याय जिविताची वारे वादळां तुज्या पांयांतळी हांव दवरतां. म्हज्याय जिविताची सलवणी तुजे मुखार हांव दवरतां. म्हज्याय जिवितांत आसचे कश्ट दूख तुजे मुखार हांव दवरनासा. ह्या सर्व म्हज्या जिविताच्या वारे वादळाच्या पैनांत तूं म्हाका सांगता दी. तूं म्हजें सांगता राव म्हण जेजूचो आदार ह्या घडये मागून घेवया. ओ संवसार तुका सांडितरी हांव सांसना तुका. हर मनीस तुका करिताना हरी आनंदोलय म्हाका. ओ संवसार तुका सांडितरी हांव सांसना तुका. हर मनीस तुका करिताना हरी आनंदोलय म्हाका. आवयचे कुशीन आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे
कुशीन आसतना हांवें तुका विसला आतांचे ह्या म्हज्या तुजें नांव लिहिला हांव तुजें लिखला हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांडचोना तुका हर मनीस तुका करितना तरी आनंदुनी म्हाका सांडितकी एक आवय नित्य बाळा आपल्या सांडितकी एक आवय नित्य बाळा आपल्या आवय सांडीत तरी हांव सांडिसोना हांव सांडिसोना हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडसोना तुका हर मनीस तुका करितना तरी आनंदुनी म्हाका हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांडसोना तुका हर मनीस तुका करितना तरी आनंदुनी म्हाका सोम्या मुखार आसां आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालून आसां आमच्या जिविताची सन्निवेशां सोम्या मुखार आमी सांगून आसां आमच्या जिविताची सोलवणी सोम्या मुखार आमी सांगून आसां जो आमच्या वंचलाक अध्याय 5 आमी वेता आसतना जेजून बेतसादा म्हणल्या तळ्या लागीं एक अजाप केल्लें गणीत आमकां वाचूंक मेळटा जो आमच्या वंचलांत आमकां 7 विशेश गणितां जो हांव आमचे मुखार दवरता काना शारांतल्या लग्नाच्या गणितांत हांव 11व्या अध्यायांत जेजून लाजरासाक जिवांत उठयता म्हणसर 7 विशेश गणितां आसात आनी ताचे पैकी एक जावन आसा जेजून बेतसायदा म्हणल्या तळ्या लागीं एका व्यक्तीक गूण केल्लें ही तळें एक विशेष सकत आसलें म्हणून तांची एक पातयणी आसली त्या तळ्यांत एक विशेष सकत आसली आनी ते सकत कितें गे म्हळ्यार देवाचो दूत त्या तळ्यांत आयिल्लेंच तें उदक हालतालें आनी जेन्ना हालतल्या त्या उदका लागीं कोणी पयलो वचोन पावता ताका आजापी रितीन बरेंपण फावो जातालें आनी देखून त्या तळ्या बोवारी जायते पिडेस्त थंयसर बसून आसताले कित्याक आज ना फाल्यां म्हाका बरेंपण ह्या तळ्यांत मेळटा तळ्यांत तावन वा उदका थंय तावन म्हाका फावो जाता म्हणली एक आशा तांच्या काळजांत आसली आनी त्या सन्निवेशांत 38 वर्सां तावन एक व्यक्ती आशेवन आसलो म्हाकाय देव बरो करता म्हणून म्हाका दिसता न्हू 38 वर्सां देवान मौन रावचें 38 वर्सां देवान मागणें आयकनासतना रावचें 38 वर्सां एका मागण्याक देवान कान दिनासतना रावचें आमकां सबारपोटी स्विकार करूंक कश्ट जाता हें सन्निवेश पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवंक गेल्यार असलीं जायतीं गणितां आसात 12 वर्सां तावन
रक्तस्रावाचे स्त्रियेन कष्ट नासलेली एक स्त्री 12 वर्सां तिच्या कुडींत रगत आसलेंगी रक्तस्रावाची पिडा कठीण पिडा जायत्यो स्त्रियो त्या वेळार असल्या पिडेन कश्ट जाल्यो आनी हाचे मरिफात जायत्या जाणांचे जिवीत कश्टांचे जाल्ले आनी असल्या कश्टांत अशा स्त्रियेन देवाळा लागीं येवंक ना कुटुंबांत ताका अवकाश ना पिडेंत तांणी मरण पावचे सन्निवेश 12 वर्सां 18 वर्सां तावन कश्ट नासलेली एक स्त्री 12 वर्सां 18 वर्सां 38 वर्सां देव कित्याक मौन जाता आमच्या जिवितांत हांवें न्ही तुवें हें सवाल केला देव कित्याक मौन जाता सबार पोटी आमी सांगता 8 नोवेनां केलीं फादर 9 नोवेनां केलीं आमचे मागणे देवा मुखार पावोवना गी हांवें केल्ले नोवेनां हांवें भेटयल्लीं मिसां हांवें गेल्ल्यो रेतिऱ्यो हांवें केल्लें बरेंपण म्हजें भक्तीपण देवा मुखार पावोवना गी देव कित्याक मौन जाला मोगाच्या इश्टानो वय एका कुशीन देवाचें मौनपण आमी पळयता पूण एका सन्निवेशांत हांव न्हू आमी मुखार पळयलें जाल्यार एका सन्निवेशांत देव त्या व्यक्तीच्या गरजांक पावता 12 वर्सां तावन कश्ट नासलेली ती स्त्री जेजूचें वस्तूर तिणें आपडलें आनी ती गोण जाली 38 वर्सां तावन त्या तळ्या लागीं भलायकी जाय म्हणून मागून आसलेलो तो व्यक्ती तो पिडेस्त त्या दिसा त्या फाल्याणे दिसा जेजू थंयसर येता ताणें राखून रावल्लें सन्निवेश जेजू मरिफात ताका फावो जाता बरी भलायकी ताका मेळटा मोगाच्या इश्टानो एक उतर एक नियाळ आमच्या जिवितांत सदांच आमी दवरूंक जाय आनी तें जावन आसा आमच्या जिवितांत खंयचेय कश्ट खंयचेय दूख खंयचीय पिडा शिडा खंयचेय सन्निवेश निरंतर जावन उरना देव आमकां हर एकल्यांक एका सन्निवेशांत कश्टांत आमी पळोवंक पुरो आमी पडोवंक पुरो आमकां हाडूंक पुरो पूण ते कश्ट ती पिडा शिडा तें दूख ती सलवणी ते आटेविटे निरंतर जावन मनशाच्या जिवितांत पोंता पर्यंत रावनात कित्याक म्हळ्यार एका सन्निवेशांत देव आमच्या जिवितांत बरेंपण हाडटा देखून आमी ह्या संवसारांत जियोवची आमी कोणी सगळे आमच्या जिवितांत आमी निमाणो शुक्रार जियेना बगार एक दीस आमकांय तो सुटकेचो दीस हालेलुयाचो सोनवार आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकता मोगाच्या इश्टानो एक घडीभर सोम्या मुखार आसची आमी आमच्या जिवितांत ती एक आशा आमच्या काळजांत आसची फाटल्या वर्सांत हांव निरंतर आमी एक आशा घेवन एक इरादो घेवन ह्या पुणशेताक सोम्या मुखार परत आनी परत आयिल्ले सन्निवेश आसा एक घडीभर आमी दोळे धांपया आनी तें हांव जेजू मुखार आमी दवरयास आज तें हांव सोम्या मुखार आमी हाडया तें हांव तें म्हजेच खातीर आसूंक पुरो म्हज्या भुरग्यां खातीर आसूंक पुरो म्हज्या भलायके खातीर आसूंक पुरो म्हज्या वावरा खातीर आसूंक पुरो म्हज्या घरचे सन्निवेश आसूंक पुरो म्हज्या जिवितांत आमी कश्ट नासांव अडचणेंत आसांव कसले सन्निवेश ते आज जेजू मुखार आमी दवरया एक सन्निवेश एक मागणें एक इरादो एक ते सांव फाटल्या वर्सांत हांव आमी राखून आशिल्लें फाटल्या वर्सांत हांव आमी मागोन आशिल्लें 38 वर्सांत हांव एक व्यक्ती केवल एकच आशेवन आसलो म्हाका भलायकी जायचे 12 वर्सांत हांव ती स्त्री एकच मागोन आसली म्हाका भलायकी जायचे मोगाच्या इश्टानो आज आमी मागया जेजू मुखार सोम्या मुखार आसची आमी आमचो निरंतर बावडतो देवा मुखार पावोवन दी आमच्या जिवितांत देव मावून ना गॉड इज नॉट सायलेंट देव आयकोन आसा देव पळेवन आसा देव जाणा म्हजी स्थिती देव जाणा म्हजें मागणें सोम्या मुखार आघाडी आसया आमी आमच्या जिवितांत आमी आशेन आसची एक विशेष ते सांग फाटल्या दिसांनी आमी मागल्लें फाटल्या वर्सांनी आमी मागल्लें आज सोम्या मुखार परत आमी त्या सवा खातीर मागया
विशेष करून आज आमी ह्या नव्या वेळार प्रत्येक करून आमची ती गरज सोम्या मुखार आमी दवरया, तेथे साव सोम्या मुखार आमी दवरया, आमचे दूख सोम्या मुखार आमी दवरया. आज आमकां हर एकल्यांक सोमी त्या विशेष बेसावांनी बरोवन दी. आज सोमी आमचे मागणें आयकोवन दी. आज तसो जेजू म्हजें आनी तुजें दूख पुसून काडून दी. आज हांव आशेता तें बरेंपण, ती सुटका, तो संतोष आमकां हर एकल्यांक आमच्या जिवितांत फावो जावन दी म्हूण जेजूचो आदार ह्या घडये मागी. दुःखा आमची पुस्ता, धैर्या आमकां भरता. दुःखा आमची पुस्ता, धैर्या आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांतावल्या जेजू आपयता. कश्टां संपडाताना, नश्टांनी आडसताना. कश्टां संपडाताना, नश्टांनी आडसताना. निराश नाका, धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता. निराश नाका, धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांतावल्या जेजू आपयता. पिडे शिडे वेळा जेजू उलो दिल्या. पिडे शिडे वेळा जेजू उलो दिल्या. कोणी तो सावंदी भेदभाव नासता, भलायकी ताची पाटी दिता. कोणी तो सावंदी भेदभाव नासता, भलायकी ताची पाटी दिता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांतावल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. हिकडी बरं आमचे हात आमच्या उस्क्याचेर उक्ते दवरया.
मुगाच्या इश्टानं ह्या घडये आमकां समी जेजूच्या पांये तळी समर्पण करया. तिबेरिया सरोवराच्या वेळार थंयसर जिवंत क्रिस्त पेद्रूक आनी ताच्या संगात्यांक दिश्टीक पडल्लो. पेद्रो आनी ताचे संगती आपणाच्या जिवितांत सगळें संपडलें आनी आमी आमच्या वावराक पाटी वच जाय म्हणलो आशा घेवन त्या तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर ते पावुल्ले. सगळी रात मासली धरूंक ते कश्टतात आनी फांत्याच्या वेळार जिवंत क्रिस्त तांकां भेटता. परत तेंच घडीत लुकाच्या 5व्या अध्यायांत घडिल्लें परत पेद्रोच्या जिवितांत त्याच सरोवरांत तेंच सन्निवेश घडता. हें सगळें पळयल्लो पेद्रो जेजू मुखार येवन पावलोच जेजू ताचे लागीं एकच सवाल 3 फावटी विचारता, पेद्रो तूं म्हजो मोग करताय की? आनी ह्या वेळार पेद्रोन जाप दिली, वै सोम्या हांव तुजो मोग करता. जेजून हे सवाल 3 फावटी कित्याक विचारले? 3 फावटी सांगलें म्हळ्यार वा ताणें जाप दिली म्हळ्यार तें दृढ जाप ती. ताच्या उपरांत एका व्यक्तीन फाटीं घुंवोवंक जायना. ताणें ताची जाप बदलूंक जायना, ताचो निर्धार बदलूंक जायना. अ सॉलिड कन्फर्मेशन. आनी तें समर्पण पेद्रोन जेजू मुखार केल्लें. ती समर्पणाची जाप पेद्रोन जेजू मुखार दिल्ली. पेद्रो ती जाप ताच्या मुखल्या त्या मिसावांत तो जियेता. सगळें जिवीत क्रिस्ता खातीर तो दिता. म्हज्या इश्टानो, आज आमी जेजू मुखार समर्पण करूंक जाय. आज आमकां आमी तसलें समर्पण जेजू मुखार दवरूंक जाय. जेजू आज एवकरिस्तांतलो जेजू आमच्या काळजांत एक सवाल तेंच घालते आसा, तूं म्हजो मोग करताय गी? तूं म्हाका वळखताय गी? तूं म्हज्या फाटल्यान येताय गी? तुज्या जिवितांत हांव बरी वाट दाखयता म्हूण तो पाती येताय गी? तुज्या जिवितांत हांवें एक योजन घाला म्हूण तो पाती येताय गी? जेजू हे सवाल आमच्या मुखार दवरन आसा. आनी हाका जाप, वै सोम्या हांव तुजो मोग करता, हांव तुजेर पाती येता, हांव तुजेर बरवसता, हांव तुज्या कुशे कल्तीमान घालता. ही उतरां आमच्या काळजांत सोम्या मुखार आमी सांगूंक जाय. आनी हें जावन आसूंक जाय म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें समर्पण सोम्या मुखार आमी करचें. आमचे हात जेजू मुखार आमी उक्ते दवरलेले आसात. उक्ते हात आमच्या समर्पणाचो संकेत जावन दी. उक्ते हात आमच्या जिवितांत सोम्या आनी मुखार तूंच. म्हजे सक्तीन न्ही, म्हज्या चिंतपान न्ही, म्हज्या जाणवायेन न्ही, बगर केवल तुजे मरिफात म्हज्या जिवितांत सगळें जाता. हें जावन वचूंक जाय म्हजो पावट. हें जावन आसूंक जाय म्हजें समर्पणाचो गुर्त. म्हगेलो जेजू तुजे मुखार आसची आमी ह्या घडी आमकांच आमी तुका समर्पण करता. आमच्या जिवितांत कसली येवन दी, बेजारां येवन दी, दूख येवन दी, आमच्या जिवितांत आशिल्लें मेळनासतना जावन दी. खलाय सन्निवेशांनी सोम्या हांव तुजो मोग करता. खलाय बंदडेंत आसूं दी सोम्या, म्हज्या जिवितांत हांव तुजो मोग करता. म्हज्या जिवितांत सदांच तुजो जावन हांव जियोंक मुखार सरता म्हूण जेजूचो आदार ह्या घडये आमी मागया. घे सोम्या, घे तूं म्हाका, काळीज म्हजें दिता तुका. घे सोम्या, घे तूं म्हाका, काळीज म्हजें
दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका समर्पिता जेजू मुझे हे जिवीत सांडून पातकीची नितळ म्हाका तुका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका सोम्या मुखार आसची आमी आमचे कुटुंब आमची भुरगीं बाळां आमच्या कुटुंबाचे हर एक सन्निवेश सोम्या मुखार आमी दवरया सबारशीं जाणां आमी आमचो संबंध जियोंक आमी कश्टाताव मनस्तापाची बोगणां आमच्या कुटुंबांनी सडीत जाल्यांत राग द्वेशाची बोगणां आमच्या कुटुंबांनी आमच्या संबंदा मते रिगोवन बसल्यांत पेल्याचें बरेंपण पळयतना सबार पटी हांव एका रितीन निराश जाता मोसरान भरता आनी हाचे मरिफात आमचे संबंद आज केवल उतरांच्या सैलापाचे जाल्यात मोगळा जेजू आज आमचे कुटुंब आमची भुरगीं बाळां आमच्या कुटुंबांतले हर एक संबंध पती पतीने मदलो संबंध बापय दू आवय पूत भुरग्यां बापाय मदलो संबंध भाऊ मयनी मदलो संबंध आमच्या कुटुंबाचो कुटुंबदारा मदल्याचो संबंध शेत समाराचो वाड्या भितरलो तो संबंध तुजे मुखार आमी समर्पण करता आज सोमी आमच्या संबंधांत तुजें येणें आमकां गरज आसा तुवें तो संबंध जियेलोय तूं तुज्या घरांत तुज्या आवय बापाय सांगता कल्तिमानांत जियेलोय तुज्या बापा ते एकवटीत जावन जियेलोय मगळा जेजू आज तसल्या मोगाच्या संबंधांत जियोवच्याक तुजो आदार आमकां गरज आसा आमची कुटुंबां आनी आमचे हर एक संबंध ह्या घडये तुजे मुखार आमी समर्पण करतात ह्या आमच्या संबंधांत सोम्या तूं आमकां सांगात दी म्हूण तुजो आदार आमी आशेता घे सोमिया घे तू म्हाका कुटुंब म्हजें दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका कुटुंब म्हजें दिता तुका मोगळा जेजू ह्या घडये तुजे मुखार आसची आमी आमच्या जिवितांत ती मेटामेटांनी आमकां मेळची ती सुलवणी आमच्या जिवितांत मेटामेटांनी आमकां मेळचें ते कश्टांची जिवीत अडचणेची जिवीत तुजे मुखार ह्या घडये आमी समर्पण करता सबार पोटी आमी मागले मेळा नासतना जावन आमी निराशी जाल्या आमी आशेल्ले आमी मेळा नासतना आमी निराशी जाल्या आमी देखली ती स्वप्नां पोंताक पावा नासतना आमी निराशी जाल्या सबारांच्या आमच्या जिवितांत असली वारें वादळें येवन आमचें जिवीत कंगलायेचें जालां आज हें सगळें कंगल जाल्लें म्हजें जिवीत निराशी जाल्लें म्हजें जिवीत तुजे मुखार आमी दवरता म्हज्या दोळ्यांतलीं दुखां बावुल्ले ते मुखामळ जडायेन भरलेलें म्हजें काळीस चिंतनांनी भरलेलें म्हजें मोत सोम्या तुजे मुखार हांव दवरता ह्या म्हज्या स्थितींत सोम्या तूं मात्र बरेंपण करूंक शकताय तूं मात्र आशिर्वाद दिवंक शकताय तूं मात्र ह्या स्थितींतले म्हाका निवारूंक शकताय आज ह्या घडये ही म्हजी सगळी स्थिती हे म्हजें सन्निवेश तुज्या पांयांतळी सोम्या हांव समर्पण करता घे सोमिया घे तू म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका सुमेस्त आमी एक घडी बरती बिगल्या म्हाका चिस्ता न्हू
सोम्या मुखार अशी आमी आमच्या काळजांत पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर मागोंक आमी मुखार सरया. मग ज्येष्ठन आज आमकां तो पवित्र आत्मो जाय. अपोस्तलांच्या सांगातार रावलेलो तो, जेजू सांगत आसलेलो तो पवित्र आत्मो, अपोस्तलां सांगत आसलेलो तो पवित्र आत्मो, पेंतेकोस्त दिसा त्या अपोस्तलांचेर देवलेलो तो पवित्र आत्मो आज आमकां हर एकल्यांक जाय. जोनच्या वांजेलांत जेजून आमकां दिल्ली बासोणी आमी उगडासा काडयेत. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना, एक मजतदार हांव तुमकां दितलो आनी तो तुमचे सगळें सदां काळ रावतलो. मग चेष्टानो आज ह्या संवसारी जिवितांत हांवें पवित्रपणांत जिये जैतर, हांवें देवाच्या संगतपणांत जिये जैतर, आज हांवें देवाच्या कुशे कल्तीमान घालून जिये जैतर, म्हजो बावडतो निरंतरी सोम्याचेर कंसोवन हांवें जिये जैतर, म्हज्या जिवितांत सोलवण येतना पिडा येतना त्या दृढ मनान हांवें जिये जैतर आज म्हाका पवित्र आत्म्याची येणे गरज आसा. सोम्या मुखार अशी आमी आमकां समिताच्या पांयतळी समर्पण करता आसतना हात आमचे जोडया. सादे जाता तर दोळे आमचे दंप्या नंतर येवकरिस्तांतल्या सोम्याचे आमचे दीस आमी दवरया. आज ह्या घडये तो पवित्र आत्मो आमचेर देवोन दी. आज तो पवित्र आत्मो आमकां जाय, कित्याक आमी बावडतान शेळेल्या. आज आमचे जिवितांत ते निरासपण चड रिगलां. आज आमच्या जिवितांत आमी सक्ता लोकां मदें आसल्यार आमी एकसूरपणी आमचे जिवीत आमचें जालां. आज आमी भियेल्लीं मनशां जाल्या. वी आर पीपल ऑफ फियर, फ्रायटंड. आमकां मस्त भें दिसता आसा मस्त जाणांक. आमकां फाल्यांचें भें, भलायकेचें भें, भुरग्यांचें भें, फुडाराचें भें. आज आमच्या असल्या खावडजेणीच्या भिरांतीच्या जिवितांत केवल पवित्र आत्मा मात्र आमकां आदार दिवंक शकता, धैर्य दिवंक शकता. मोगाच्या इश्टानो आज तो पवित्र आत्मा आमचेर देवोन दी. मोगळा जेजू त्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें तो धाड. निराश जाल्ल्या त्या आपोस्तलांच्या जिवितांत तो पवित्र आत्मा उज्याच्या जिबे मुखांतर देवलो आनी ते आपोस्तल धैर्यान भरले म्हणटा पवित्र पुस्तक. धैर्यान भरले. तुझ्या त्या नव्या बावडताच्या उर्बेन ते भरले. नवो स्पिरीट तांच्या जिवितांत वाडलो. नवो आत्मो तांच्या जिवितांत वाडलो. नवे हुरूप तांच्या जिवितांत लाभले. आज आमच्या जिवितांत ते नवें जावं आमकां जाय. आमी आदली न्हय, बघा नवी व्यक्ती जावन आज ह्या देव तेंपलांत पुढच्या तातावन आमी पाटी वचोंक जाय. आमी भियेल्लीं मनशां न्हय, धैर्यादीक जावन आमी वचोंक जाय. जिवितांत खलय सन्निवेश येवन दी हांव फुड करूंक शकता. जिवितांत खलय म्हजे सोलवण येवन दी हांव फुड करूंक शकता. देव म्हजे सांगत आसा म्हणली नवी पातयेणी आमच्या काळजांत घेवन आज हांवें हांगा तावन पाटी वचोंक आसा. मोगाच्या इश्टानो ह्या घडये सोम्या मुखार दिंब्यानी अशें आमी आमचे हात उबारया. त्याच पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी येवकार करच्याक मुखार सरया. सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या देवोन ये, वाडोन ये. धैर्यान सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या देवोन ये, वाडोन ये. दी म्हाका मोग, दी म्हाका न्ही, शांती समाधानान भर जिवीत. दी म्हाका मोग, दी म्हाका न्ही, शांती समाधानान भर जिवीत. सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या देवोन ये, वाडोन ये. सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या देवोन ये, वाडोन ये. दी संतोष, दी मैपास, स्वाद मनाल म्हाका दी उल्लास. दी संतोष, दी
दिमय पास स्वागमनान म्हाका दी उल्हास सर्गींच्या अदम्या भोवी अदम्या देवोन ये वाळोन ये सर्गींच्या अदम्या भोवी अदम्या देवोन ये वाळोन ये. हात उबारया, सोम्याची स्तुती आम्ही करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन सोम्या, स्तुती सोम्या. सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये तू धाड. आमकां हर एकल्याक नवो हुरूप नवो संतोष तो फावो कर. आमच्या जिवितांत दी आमकां सुटका. तुमच्या जिवितांत दी आमकां पवित्रपण. आमची बेजार भरलेली खाळसां, बियान भरलेली खाळसां सोम्या निरंतर तुझ्या प्रकाशान भर. आमच्या जिवितांत आमी भियेल्या, आमच्या जिवितांत आमी निराशी जाल्या, आमच्या जिवितांत आमी सोलवल्या असलेल्या वाटेन सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमकां तू भर. आमकां गरज आसा तो संतोष दादोसकाय आमकां तू दी. आमकां नव्या धैर्यान भर, नव्या हुरूपान भर. सोम्या आमकां गरज आसा सगळे बरेपण तू फावो कर. पवित्र आत्म्या हे आमच्या जिवितांत. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया, प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हात आमचे जोडया एकडे पर यारदानाच्या निमाणे म्हणटारे आमी आसा. आमच्या काळजा मनाचे हर एक इरादे मोगाचे स्थान जेजू मुखार आमी दवरया. प्रत्येक करून आज आमी विशेष करून मागया मोगाचे स्थान बरो पावस आमकां मेळच्या खातीर. बरो पावस आमकां जाय. कृषीचो वावरार आमी जाल्यात, चटवटिकार आमी जाल्यात, पूण पावस येत ना. देवाचो आदार विशेष करून आज सोमी आमचे ते दयाळ जावं दी, सोमी आमचे ते मोगाळ जावं दी. तोच देव आमकां रचलेलो, आमकां पोसता तो, आमकां सांबाळटा तो आज मनशा कुळाच्या मोगान भरून दी. आमी आशेवंत हांव मागोवन आसा प्रत्येक करून बरो पावस आमकां मेळच्या खातीर देवाचो आदार ह्या घडये निरंतर आमी मागया. मागया आमी सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर मोगाचे इश्टान. आज आमी पिडेस्त भाव भयणीचो उडास आमी काडी आमच्या घरांत आसात, आमच्या शेजार आसात, आमच्या कुटुंबा मध्ये आसात. ल्हान व्हड पिडेन कश्टांचे आमी ह्या देव तेंपलांत सोम्या सांगात हो वेळ आमी करसून आसा. आज आमी सोम्या लागीं विशेष करून बऱ्या भलायकेचे देणे आमी मागया. प्रत्येक करून ह्या रातान वेळार कॅन्सर पिडे बरी कश्टून आसच्या जायत्या लोकां खातीर आमी मागया. सांगतास एक भुरगें फाटल्या एका म्हयन्यांत हांव आस्पत्रेंत आसा, बरी भलायकी मागच्या खातीर ताच्या कुटुंबाच्यांनी विनंती केल्या. त्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी निरंतर मागया. मगळा जेजू आमकां गरज आसा तें सगळें बरेंपण तो फावो कर. आमी आशेतावन ते भलायकी सोम्या तुजे तावन, तुज्या दैवीक सक्ते तावन आमकां फावो जावं दी म्हूण आमी मागया. मागया आमी आमच्या कुटुंबा खातीर, कुटुंबाच्या हर एका संद्या खातीर, परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या व्यक्ती खातीर आज सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाच्या हर एका ल्हानांक व्हडांक तुज्या पांयतळी समर्पण करता आसतना आशिर्वादांनी तांचे जिवीत तूं भर. तांच्या जिवितांत संतोष समाधान फावो कर. राखून व्हर. अवघडांतले आपायांतले तांकां निवार. वावरांत आसात सगळें बरेंपण तांकां फावो कर म्हूण ह्या घडये सोम्या आमी तुज्या लागीं मागता. आमी आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळांचे शिकाप आनी तांचो फुडार सोम्या तुज्या पांयतळी दवरता आसतना ह्या तांच्या जिवितांत सोम्या तें आशेतात तें सगळें तांकां फावो कर. प्रत्येक करून तांच्या शिकपांत जैत, फुडारांत जैत तांकां तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. सांगत आस ह्या घडये विशेष करून आमी उगडास करता. काम नासतना आसच्या, कामाच्या सोदनेर आसच्या लोकां खातीर प्रत्येक करून परगांवांत जायते जाणांनी काम होगडावन घेतलेलें आसा. 2, 3, 4 म्हयन्यांत सांबाळ मेळटनासतना रावला. जायते जाणांनी तांच्या मागणे सोम्या मुखार दवरलेले आसा. ह्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यां खातीर, आमच्या वळखीच्या खातीर जेजू लागीं आमी मागया. सांगत आस बरी सैरीक मेळच्या खातीर जायतीं जाणां मागोन आसात. बरी सैरीक आनी बरें कुटुंबा जिवीत तांकां देव फावो करून दी. विविध अडचणींतले सोम्या आमकां सुटका दी म्हूण आमी मागया. आर्थीक समस्यांतलें जिवीत आमचें आसा, रिणाचे समस्या आमचे आसात. ह्या घडये सोम्याचो आदार ह्या आमकां सुटका फावो जावन दी. आमच्या कश्टांतले आमकां देव आमकां निवारून दी म्हूण आमी मागया. ह्या राधना वेळार विशेष करून एका आमच्या भयणी खातीर प्रत्येक करून
ताचें काम ताका पाटी मेळच्या खातीर विशेश करून देवा सोदर आमी मागया. मोगळा जेजू ही आमची भयण तुजे मुखार आसा. निरंतरीत ताच्या कश्टांत ह्या स्थितींत सोम्या तिका तो धीरान भर. प्रत्येक करून ते आशेतात तो वावर तिका पाटी मेळोवन दी आनी अमरिफात तिच्या जिवितांत तो परत नवो संतोष सोम्या तिका तो फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतून मागता. आमी हातीन धरिल्लीं कामां योजना आमी करनासतना तो वावर सोम्या तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण आमी मागता. मौनपणी जेजू लागीं आमच्या काळजाचे इरादे आमी भेटोवन दिवया आनी सोम्याची बेसांवां घेवंक गीत आमी गावया. ये सोम्या जेजू क्रिस्त ह्या विचित्र सक्रामेंताका तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. तुझ्या या मंदिरात जुंबल्यां बेठोवच्या बलिदान स्तुती तुजी गायता आमी कुर्बे नादा भक्ती मुरबे माना मुखार बापय तूं आमचो आठय आदार तुजो विघ्नात वरांनी राखचो लाबय सांगा तुजो सोम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या बेठोवच्या बलिदान स्तुती तुजी गायता आमी कुर्बे नादा भक्ती मुरबेन मागना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं.
तुमचे सोवे आसो. सांजू पॉल दुसऱ्याच्या मानाक मीस पेटोवंक आनी ताचे मरिफात देवा मुखार आमच्या गरजो उसारूंक ह्या पुणशेतांत आमी सांगता जमलेले आसा. जेजू मुखार आमी उबारलेल्यो हर एक तेसावां सांजू पॉल दुसऱ्या मरिफात आमकां फावो जावं दी आनी आमच्या जिवितांत आमी आशेताव तें बरेंपण तसो सोमी आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. हे मीस देवाक मानता तसलें जावन पेटोवच्या खातीर आमच्या पदकाची दूख आमी धरया. नितळ काळसान ह्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी आयती जावया. पदकाची दुखतरण सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गण्याव सारूंक सांगता. मनात चिंतून तोंडावन सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूद कर, सोमिया काकूद कर, क्रिस्ता काकूद कर, क्रिस्ता काकूद कर, सोमिया काकूद कर, सोमिया प्रार्थया. देव आमच्या सर्गेंच्या बापा तूं बावाडत्यान सवूस वाडून येतम्या सुगवली तुज्या शेळयांक उतरान सरोंक आनी देखीन सलोवंक जो पॉल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावाड ते सांबाळूंक देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करूं देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वचप. आहाजेचे आवय आतालियान आपलो पूत मेला तें पळयतच तिणें सगळ्या रायाळ कुटुंबाचो नाश करूंक सुरू केलें. पूण जेरोबोआम रायाची धूव आनी आहाजियाची भयण जेहोशेबा हिणें आहाजियाच्या पुता जोवाशाक जिवशी मरचें आसलेल्या राय कुंवारा मदलो काडून व्हेलो आनी ताका ताचे वैजीनी सवें गुप्ती न्हिदच्या कुडांत दवरलो. अशें तिणें ताका आतालिया मुकलो लिपोवन ताचो जीव राखलो. आतालियेचे रजवडकेच्या वेळार तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत 6 वर्सां लिपोवन रावलो. पूण 7व्या वर्सा जेहोयादान कारितांच्या आनी राखवालांच्या अधिपतींक आपोवंक धाडले. ताणें तांकां सर्वेस्पराच्या मंदिराक व्हेले. तांचे कडेन एक करार केलो. तांचे कारणां सापूत घेवंक लायलो आनी उपरांत तांकां रायाच्या पुताक दाखयलो. अधिपतींनी याजाक जेहोयादान दिल्ले आज्ञे प्रमाणें केलें. एकलो आपापल्या मनशांक जावं साबाताच्या दिसा काम आसलेल्यांक जावं साबाताच्या दिसा सुटी आसलेल्यांक घेवन याजाक जेहोयादाशी आयले. याजाकान अधिपतींक मंदिरांत दवरलेले दावीद रायाचे बाले आनी डाली दिल्यो. रखवाली एकलो आपापल्या हातांत शास्त्रां घेवन मंदिराचे दक्षिणे कुशीतावन उत्तरे कुशी पर्यंत वेदीचे आनी मंदिराचे भोंवतणी
रायाक अरेके कुशीन राखचे खातीर रावले. उपरांत जेहोयादान रायाच्या पुताक भायर हाडलो, ताचेर मुकुट दवरलो आनी ताच्या हातांत सोल्ल्याची एक प्रती दिली. तांणी ताका राय केलो आनी ताका अभिषेक केलो आनी आपल्यो ताळयो पेटोवन ते उद्गारले, लांब जियों राय. आतालियान लोकान केल्लो आवाज आयकलो आनी ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येवन लोकां सवें रावली. रिवाजे प्रमाणे राय खांब्या कडेन उबो आसलो. अधिपती आनी कोंब पुंकपी रायाचे बोगलेक आसले आनी देशाचो सगळो लोक उल्हासान भरून कोंब पुंकीत आसलो. हें सगळें तिणें पळयलें. तिणें आपली मुस्तायकी पिंजली आनी बोब मारून म्हळें, राजद्रोह राजद्रोह. तेन्ना याजाक जेहोयादान सैन्याचेर अधिकार आसलेल्या अधिपतींक आज्ञा दिली, तिका भायर व्हरा. तिचे फाटल्यान कोणी येत जाल्यार ताका तलवारीन जिवशी मारा. कित्याक याजकान पयलेंच सांगिल्लें, सर्वेस्पराच्या मंदिरांत तिका जिवशी मारूंक नजो. देखून तांणी तिका धरली आनी ती गोड्यांच्या दारवाट्यांतल्यान रावळेरा गेली तेन्ना तांणी तिका थंय जिवशी मारली. जेहोयादान सर्वेस्परा मदें आनी राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो आनी आपूण देवाची परजा जावंक कुशी व्हरतात म्हूण तांणी बास्तिली. ताणें राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो. उपरांत देशाचो सगळो लोक बाल देवाच्या मंदिराक गेलो आनी तांणी ताचो नाश केलो. ताच्या वेदींची आनी मुर्तींची फूड केली आनी बाल देवाच्या याजाका मट्टनाक वेदी मुखार जिवशी मारलो. जेहोयादान सर्वेस्पराच्या मंदिरा मुखार राखवल्यांक दवरलें. देशाचो सगळो लोक संतोशान भरलो. आतालियाक रावळेरांत जिवशी मारल्या उपरांत शारांत समाधान आसलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वर्ड ऑफ गॉड. विंचून काढला आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. सर्वेस्परान सियोनचें विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. सर्वेस्परान दाविदा सुपुतकाल उतर दिलें. हे उतर तो मोड सोना, तुझ्या पुता तुझे कुशीच्या फोडा. तुझ्या सिंहासनार हांव चडयतलो. सर्वेस्परान सियोनचें विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. तुझ्या पुतांनी मुसो सल्लो सांबाळ्ळ्या आनी हांवें दिल्ले उपादेश पाळ्ळ्या. तांचे पूत तुझ्या सिंहासनार चडतले आनी सदांकाळ रासवो चलयतले. सर्वेस्परान सियोनचें विंचून काडला,
आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. खरें सर्वेस्परा सियोनचे विंचून काडला. तेन सपनाचो निवास म्हूण ताची कुशी जाल्या. हो म्हज्या सासणीक विशेवाचो निवास. हांगा म्हजें बिडार करून हांवें येवची ना. सर्वेस्परा सियोनचेर विंचून काडला. आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. हांगा दावीद रुका कोमरो हांव फुटयतलो. म्हज्या माखलेल्या सोदिवो जळतो सांबाळतलो. ताच्या दुस्मानाक लचेक घालतलो. पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजळतलो. सर्वेस्परा सियोनचेर विंचून काडला. आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. सर्वेस्परा सियोनचेर विंचून काडला. आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां ती कितली बागी. सर्गींचे रास तांचे. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसारांत तुमकां दिरविंपूं जायनाकात. हांगा कलाम मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर कान्ना घाल नागायतात. पूण दिरविंपूं जाय सर्गार थंय कलाम मांडना, कीड कांयना आनी सोर कान्ना घाल नागायनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळे तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुज्या कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाड असो काळोख जायत जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाये. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. आयचो वांचेल जेजूच्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांतलो एक वांटो आमच्या मुखार आसा. आनी आयच्या सुवार्तेंत जेजू एक विशयाक दोन सन्निवेशा वा एक चित्रण आमच्या मुखार दवरता. आनी जेजूचें चिंतप जावन आसा आमी सरकार दिरवी पुंजावचें प्रयत्न करी जाय. आनी हें पुंजावचें कित्या खातीर आनी कशें पुंजावयेत एक वाट आमच्या मुखार जेजू दवरता. आनी तें जावन आसा आमच्या दोळ्याच्या नदरेचेर एक दीस लावचें प्रयत्न. आमच्या दोळ्याच्या नदरेचेर आमी एक दीस लावचें प्रयत्न. आमच्या कुडींत दोळे भोव गरजेचे. खरी एक विश्व गरजेचो पूण दोळे आमकां गरजेचे. दोळे आमकां सारकें पळोवंक आनी शिकोवंक जाता. आमी आमच्या जिवितांत आमी कितें शिकता तांतलें 80% कितें शिकता आमी पळोवन शिकता खंय.
आनी भुरगीं ल्हान पारायर आमकां कळीत आसा ती पळोवन शिकतात आनी तांच्या दोळ्यां मरीफात हें जाता. दिसपट्ट्या जिवितांत आमी करचे हर एका वावरांत हे दोळे आमकां उपकारतात. बरोवंक, वाचूंक, ड्रायव्हींग करूंक, काम करूंक आमकां दोळे ना जाल्यार हें कितेंच करूंक जायना. देखून दिसपट्ट्या वावरांत दोळ्याचो महत्व आमी समजता. तिसरें आमकां येवच्या थोड्या अडचणेंतले थोडे डेंजरांत आमी पयस रावंक एक दोळे आमकां उपकारतात. खंय वाटेर एक रान मुनजात मेळ्ळी आमी पळोवन धांवोंक शकता. ड्रायव्हींग करतना गुंडी आसा इल्लें सुकोवंक शकता. देखून हें सगळें आमच्या अडचणेच्या वाटेंत आमकां एक सुटका मेळच्याक आमचे दोळे आमकां उपकाराचे म्हणले बरी आसात. आमचे दोळे उलयतात. सबारपोटी आमच्या दोळ्यांतलीं दुखां उलयतात. आमच्या दोळ्यांतलीं बोगणां उलयतात. सबारपोटी थोड्यांच्या दोळ्यांनी दीस लायता आसतना कळटा तांचें जिवीत कशें आसा, कितले बेजारायन आसात, कितें आसा. थोडे संतोशी दिसता, दोळ्यांत दुखांय दिसतात, ती स्थिती आमकां कळटा. देखून दोळे उलयतात. दोळे देवाची रचना पळोवच्याक आमकां उपकाराचें आसा. ही सोबीत प्रकृती देवान आमकां दिल्लें दायज सगळें आमकां एका कुशीन दोळ्या मरीफात आमी पळोवंक शकता. आतां हें सगळें इतलें पुरो समजल्लें आमी जेजू आयच्या सुवार्तेंत आमकां कितें सांगता. दोळे सारके आसात जाल्यार कुडींत उजवाड आसा. दोळे पाड जाल्यार कुडींत पाड वा कुडींतच काळोख पडटा. देखून हाचो अर्थ कितें. 3 ल्हानश्यो संगती आमच्या जिविताक आमी समजोवचें प्रयत्न करया. आमचे दोळे आमच्या काळजाचें चित्रण बदलोवच्या आदाराचें जातात. आमचे दोळे आमच्या काळजाचें चित्रण म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें. एकल्या व्यक्तीचें काळीज नितळ आसचें जाल्यार ताचे दोळ्यांची दिश्ट नितळ आसाचे. हाचो अर्थ दोळ्यांची दिश्ट नितळ आसाचें म्हळ्यार अर्थ कितें. दोळ्यांची दिश्ट नितळ आसाचें म्हळ्यार तुवें पळोवचे संगती त्यो नितळयाच्या संगतींतय आमची दिश्ट आसाचे. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयल्लें एक पाड चित्रण आमच्या मोतीक पाड चिंतनां हाडूंक शकता. आमी बऱ्या दृश्टेंतच पळोवचें प्रयत्न केलें जाल्यार आमकां संगती बऱ्यो दिसतात, संबंद बरो दिसता. देखून हें जेजू आमकां समजोवचें प्रयत्न करता. तुज्या जिवितांत उजवाड तुका मेळचें जाल्यार पयल्यान पयलें तुज्या दोळ्यांतलें तुवें पळोवचें चित्रण उजवाडाचें आसचें, बरें आसचें. आनी तोवळ मात्र आमी आमच्या काळजांत तो अनुभव वा जिविताचो अनुभव वा उजवाडाचो अनुभव आमी करूंक शकता. दुसरें आमची जिविताची आमची दोळ्यांची ती एक पाड दिश्ट जिविताचें चित्रणच बदलूंक शकता. जिविताचें चित्रणच बदलूंक शकता. आमी दाविदाक एक पटी दिश्ट लायली जाल्यार दावीद रायाक एक दिश्ट लायली जाल्यार ताणें एक पाड संगत पळयली, एकच पाड संगत पळयली आनी ती एक दिश्ट ताच्या जिवितांत ताच्या मोतींत चिंतनां हाडूंक शकली. ती चिंतनां काळजांत आशा उपजायशें करता आनी ती आशा प्रद्वराच्या करण्यांत जिवीत बदलयता. देखून मोगाचें इश्टानो आमच्या जिविताची एक पाड दिश्ट जिविताचें चित्रणंत बदलोवच्याक सन्निवेश आदाराचें जाता. देखून आमी पळोवचे संगती वा पाड संगतींतय आमी दिश्ट लायता आसतना जाता तितलें तें पयस करचें प्रयत्न करी जाय. नातर आमचे सन्निवेश बदलोवचे वा एका संदिग्ध स्थितीक वचून पावचे सन्निवेश येवच्याक येना म्हूण सांगूंक जायना. तिसरें हे दोळे आमकां हर एकल्याक आमच्या जिवितांत तें सर्गाक उबारच्याक प्रयत्न जाय. सर्गाक म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें. सर्गाक पळोवंक आमी प्रयत्न करी जाय. सर्गाक पळोवचें म्हळ्यार कितें. सर्गाक पळोवचें म्हळ्यार आमी ते आशा आमच्या जिविताची एक आशा ती सर्गाक वेची. ते आमचे दोळे आमकां परत आनी परत उगडासा काडचे प्रयत्न करतात. एक आमच्या जिवितांत ते सर्गाचें एक दृश्य आमच्या मोतीक आमी दोळ्यांत आमी पळोवचे प्रयत्न करना जाल्यार ती आशाय आमच्या काळजांत उपजना. देखून जेजू कितें सांगता हेचे सुवार्थेंत. सर्गार दिरवी पुंजावचे प्रयत्न. सर्गार दिरवी पुंजावचें म्हळ्यार कितें. सर्गार दिवचें पुंजावचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत एक दीस आसा. त्या दिसा म्हजें एक लेखपाक जाता आसतना बरें केल्लें संगती आमकां पट्टी आमी देवा मुखार दवरूंक आसा. हांवें केल्लें बरें आनी तें बरेंपण करूंक आमी आमचे दोळे वापारी जाय. ते बरेंपणाचे संगतीक आमी आमचे दोळे वापारी जाय. आनी देखून मोगाचें इश्टानो तूं बरें सारकें ह्या संगतींत दिश्ट लायताय तुज्या जिवितांत उजवाड आसतलो. जेजू सांगता तुजे दोळे सारके आसात
जिवितांत उजवाड आसतलो वा पाड खोट्या संगती तूं दीस लायताय आंतरीक काळोख तुज्या जिवितांत येतलो. आज आमी सोम्या मुखार आसची हें चिंतप आमच्या मतींत आमी दवरया. बरें संगत पळोवंक, बऱ्या संगतीत एगामान दिवंक आनी सर्गाक वेचा त्या निरंतर प्रयत्नाक आमी सडीत रितीन इल्लें तें प्रयत्न बळादीक करूंक येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां आदार दिवं. आमेन. आमी तुका जावन आमची काली मोगाळ बापा, जावन आमची काली तुज्या पाटकी भुरग्यांचय मोग तुजो अदीक मोगाळ बापा, मोग तुजो बापा. आमचे मुळ्ळे कितें बापा, जावन आसा तें तुजें देखून जेजूक आमी ओपून दिता आसाव आमची खाणी, जावन आमची खाणी. म्हज्या मोगाच्यान आमी भेटोवचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमचे नेके पयस बेचा दवा सर्वेस्पर मानून सरपदवेदार आनी पौवर्त्य देवा तुज्या भाग्यवंता जुआंव पावल दुसऱ्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता. तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं, तुमचे सोबें आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्या आसो. जो पॉल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची इजत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परीच्या वाण सतत ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगात पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारुफतले हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta sugut pergetuyam सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही पकडता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासो आणि जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता जिविताचो उंडो आणि सोडबणेची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतेल्या आमी सुमेस्ताक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्या प्रेमचे विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिठोपाल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सखे वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळी तूं मुखार मोळपळेंक फावो कर. ह्या विधी बोंतनी जमा जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मोरये देवाच्या माये संगती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदत्ता भाग्यवंत जुआं पाल दुसरो आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले पिडेशिडेंतले आमकां सदांच रेकोनवर ह्या जिवितांत समाधान दादोसकाय आमकां दोदी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुझे ताने राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक जीवन क्रिस्ताचे शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगा सुगुर्तू सौन एकामेकाक शांती दिव्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ताच्या जीवनाक आमकां पणे लबला. आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ.
बेगीन आमी हायल्या दिवचे कांदे आमकां उंडो सर्गीचो दिसोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिक आमी सजावन आसा बसयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारात पात येता तुजी ससाय मागता यात्रिक आमी सजावन आसा बसयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारात पात येता तुजी ससाय मागता सोम्या आमी सोमेस्तल्या दितू विशेव आमकां कश्टोन सलबून गेल्या आसा लाभय शांती कथा यात्रिक आमी सजावन आसा बसयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारात पात येता तुजी ससाय मागता यात्रिक आमी सजावन आसा बसयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारात पात येता तुजी ससाय मागता काळोखा आमी पळय करता उजवाड आमचे फांकर तुज्या एकाच किरणा वरवीं आमकां तूं वाडटा खंय यात्रिक आमी सजावन आसा बसयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारात पात येता तुजी ससाय मागता यात्रिक आमी सजावन आसा बसयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारात पात येता तुजी ससाय मागता प्रार्थया सर्पद्वेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या जो पॉल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा आमी भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुटायन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्व तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो उसनेयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार पाव दुसऱ्या वंदितां सर्वोक्ती तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या बोऱ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां बाकी बोन जुबां पाव दुसऱ्या वंदितां
तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडी चडवणेची महिमा शिकयली कुर्सा सोडून जिविता इडा तुझ्या देली म्हणमेता मागी बोन जुबाव पाव दुसऱ्या मंदिताम सरबोटी तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भगवान सो हांव पावल दुसऱ्या तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्ते देणे जावं दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकूंक ताणें आमकां प्रेरीत केल्लें ह्या पासत आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र क्रिस्तसो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सांत हांवन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकां बक्षून जियोंक आमकां करपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां सावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. दायकन बसया आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया साबार उपकार आमकां आनी आमच्या भावा भयणी केल्ले आसात आमकां निराश करुना आमकां बरोवशेचे व्यक्ती जावन जियोंक ताणें आपण दिल्लें आनी त्या भावार्थान बरोवशान आमी जियेल्ल्या मागिल्ले साबार उपकार आमच्या आनी भावा भयणी मेळ्ळे आसात CA फायनलांत पास जाल्ल्या पासून एकले उपकार आठयता मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जाल्ल्या पासून उपकार आठयतात दोगा जाणांचे पॉयंट बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून उपकार आठयतात नव्यानाक येवंक फावो केल्ल्या पासून दोगा जाणांचे मागिल्ले उपकार मेळिल्ल्या पासून एकल्या ताणें शिकयल्ल्या इस्कॉलांत सीट मेळिल्ल्या पासून आवगाडांतले शाबेत राखिल्ल्या पासून 11 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे ताणें फावो केल्ल्या पासून बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासून आनी साबार उपकार देवान आमकां केल्या त्या सर्वांस आमी उगडास करया आयच्या दिसा ह्या पूण थळार येवन सक्रामेंतल जेजूक आराधन करूंक मेसाचें बलिदान भेटोवंक देवाचें उदार आयकोंक ताणें आमकां फावो केला आमच्या पयना वेळार ताणें आमकां राखलां शाबीतायेन ताणें हांगासर हाडून पावयलां आमच्या कुटुंबाक संतोश दिला एकवट दिला आमच्या मोतीक समाधान दिलां बरी भलायकी दिल्या आमी करच्या हर एका कामाक बरो प्रतिफळ ताणें दिला आमचें जिवीत हर एका रितीन ताणें सोलोवन व्हेलां आमचें जिवीत कुटुंबा जिवीत लग्ना जिवीत भाव भयणी मदलें जिवीत ताणें संतोश भरीत केलां कुटुंबान सेसमारा वाड्यान फिरगजेंत एकवटान माया मोगान जियोंक ताणें आमकां फावो केला मागिल्ल्याच्या की सडीत उपकार ताणें आमकां दिल्यात आमकां हर एका आवकाडांतल्या ताणें आमकां सांबाळ्ळा हर एक दीस ताणें आमच्या फाटल्यान ताच्या राखवण बडव्यान धरून आमची ताणें राखवण केल्या आमकां कळीत नातलें बरी आमी न्हिदल्लें परत उठचें जाल्यार ताणेंच आमच्या जिवितांत बेसांव घालां कितल्याशे जाणांक हो नवो दीस पळोवंक फावो जावंक ना पूण आयच्या दिसा सोम्यान आमकां परत एक नवो दीस दिला हेंच एक व्हडलें अजाप आमी भलायकी बरीत आसा हें देवाचें एक व्हडलें अजाप ताका आमी वळखूंक शकल्या ताका आमी आयकूंक शकल्या त्या जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेवंक शकल्या हें देवाचें एक व्हडलें अजाप ह्या सर्वां पासून ताका आमी अर्घां दिवया अर्घां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वाकणटाव तुका सोम्या जेजू वर्णिताव तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 प्रार्थुया बोका कोळदार बापा भगवान जो आम पावल दुसरेच्या देण्या पासो आनी ताच्या विनंतीन आमकां लाभले सर उपकार आनी बरेपणा पासो आमी तुका अर्घां दिता तुजी दैवीक काकूळ तूं आमी वर्णिता ताचे मारेफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग ताची गुण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता
ताचे परी भगेवंतपणान वाडोवं क्रिस्ताक साक्ष जावन जियों आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सांजो हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या विनंती कर. ये भगेवन जो हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां तांकां उगाडून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राज्य संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजे भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमक कर. तुजे भगवंतपणाची आमकां जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कस ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या करचे. दायकन बसया. आमच्यो गरजो आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो मागीर वजू आपण दुसऱ्याच्या मजतीन सोम्याक आमी भेटून दिवया. साबार जाणांनी तांच्यो गरजो बरपेनिशी दिल्ली आसात. तांच्या गरजां बराबर आमची मागणी आमची विनवण्यो आमच्यो गरजो सोम्याक आमी भेटून दिवया. मागीर वजू आपण दुसऱ्याच्या मजतीक आमी भेटून दिवया. झूज रावून शांती समाधान रास करूंक म्हाका विनंती केल्या. त्या गजानाचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक माडयांक वखद सोडूंक कामेली मेळोवंक काजराचें कार्य बऱ्या रितीन जावं. 4 जाणां बरी भलायकी मेळोवंक 2 जाणांक तांचें पयन बऱ्या रितीन जावंक 5 जाणां भुरग्यांचें शिकाप बऱ्या रितीन जावंक जानवाय मेळोवंक भायर पडिल्लें बॅग मेळोवंक काजर तुटिल्लें तें मोगान इत्यार्थ जावं. पांयाचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावं. घराचें लायटींग बेगीन जावं. 2 जाणांचें घराचें काम बेगीन सुबंदा पावोवंक. ल्हान भुरग्यांचे मेंदवांतल्यो समस्या सारके जावं. आतांच्या बोटांची कात मोरची रावोवंक गोमटी दुगून जावं. 2 जाणांचे पयशे दिल्ले बेगीनच तांकां पाटी मेळोवंक. कोर्ट केस सतानी इत्यार्थ जावं. 3 जाणांक बरें काम मेळोवंक. 3 जाणां बरी सैरीक मेळोवंक. एकल्याची पेंगटाची दूख गूण जावं. 2 जाणांची गांठी दूख गूण जावं. 3 जाणांच्या घरांत शांत समाधान रास करूंक. एकल्या विजा बेगीनच मेळोवंक. घरांत जीवदाळी येवचें रावोवंक. 3 जाणांक कोंकणी गूण जावं. तोठा कामागार मेळोवंक. एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक. फॅटी लिवर गूण जावं. रॅन्सी फेर्नांडीसाची कातीची शिबा गूण जावं. रॉन डिकुना एक्सिडेंट जावन तो परगांवांत कोसळून आसा. ताका थंयसर बेगीनच परत बरी भलायकी मेळोवंक आनी कामाक ताणें पाटी वचोंक. जर्मनींत विवियन डिसोजाक 6 म्हयन्यां तावन काम नासतना थंयसर आसा. ताका बेगीनच काम मेळोवंक. एका व्यक्तीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक आनी आयिल्लीं सर्व विघ्नां तावन तांकां सुटका मेळोवंक. युकेंत शिकपाक वचूंक चिंतल्या एका चल्या बेगीनच वचूंक फावो जावंक. सुनील म्हणल्यार एका व्यक्ती बरी सैरीक मेळोवंक. एका व्यक्तीचे सस्पेन्शन ऑर्डर पाटी मेळोवन पाटी काडून ताका परत काम पाटी मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या. साबार जाणांनी आमचे लागीं मागोवंक म्हजे पसती माग म्हणून मागोवंक सांगिल्लें आसा. तांचो हर एकल्याचो उडास काण तांचे पसत आमी मागया. भावार्थान पातळीने आमी मागया. भिये नाका हांव तुजे सांगत आसा म्हणटा जेजू. सदांच तो आमच्या सांगत आसा. हांगासर पातयेन बरवशान मागीले उपकार मेळटात म्हणल्यार पातयेन आमी हांगासर आयल्या. जेजू आमकां निराशी जावन वचोंक सोडिना. आमी हर एकली बरवशेची व्यक्ती जावन संतोशान पाटी वचत जाय. ताच्या बेसांवांनी आमी घराक वचत जाय. आमच्या कुटुंबाक वचत जाय. आमच्या वाड्याक समाजाक आमी वचत जाय. ताची शांती घेवन ताचें बोगसाणें घेवन ताचे तावन भलायकी जोवन आमी पाटी वचत जाय. साबार जाणांनी आमचे लागीं बऱ्या भलायकी बसत मागोवंक विचारलें आसा. आमच्या कुटुंबांनी जायते पिडेस्त आसात. आमची भुरगीं जावंक पुरो युवा जण जावंक पुरो दैहीक रितीन मात्र न्ही मानसीक रितीन आज आमची भुरगीं
नाना समस्यांक लागून ती कश्ट ते आसात तांच्या शिकपा वेळार नाना रितीचे कश्ट तांकां भोगतात जावं तांच्या आवय बापाचे समस्या तांकां दोसतात आनी मानसीक रितीन भुरगीं कश्ट जातात युवा जन कश्ट जातात ह्या सर्वां सोगडास आमी कळया सबारसना आमच्या कुटुंबांतली भाव भयणी परगांवांत थंयसर कश्ट जातात थंयसर झुजाचें वातावरण आसलें समाधानाचें वारें ह्या दिसांनी थंयसर वाळोवन आसा तरीकी साबार भाव भयणीक थंयसर समाकट काम ना आसल्यारय बरो पाग तांकां मेळना नाना रितीचे कश्ट बेजाराय भिरांत तांकां आसा साबारसना खासारी सोड्यांक भुरग्यांचे देणे ती आशेवन आसात तांचे पासून आमी मागया साबारसना खासार जाल्ली जोडी भुरगीं नाका म्हणून ती निर्धार करून आसात आवय बापय त्या भुरग्यांचे आवय बापय आमच्या भुरग्यां पुताक दुवेक केदाळा भुरग्यांचे देणे लाबत म्हणून मागोवन दूख गळोवन ती मागोवन आसात पूण साबार पोटी आवय बापायचे उतार इन्कार करन तूं थंड बस तुका कितें कळीत आसा म्हणून साबारसना भुरगीं खासारी जोडी तांच्या आवय बापायक इन्कार करतात तांकां दुखाक ती कारण जातात खासर जावचो मुळावो उद्देश पुटां बांदून हाडूंक मोग थंयसर तांणी रुतां करूंक देवाच्या रचनेच्या कामांत सहभागीदार जावंक कुटां बांदून हाडूंक भुरग्यांचे देणे आसा करूंक जर तर थंयसर खासारी जिवीत भुरग्यांचे देणे आपणाक न्हय तर ते खासारस न्हय म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय देखून तांच्या मोतीक उजवाड मेळोवंक तांचे पासून आमी मागया हर एका खासारी जोड्यान आपणाच्या जिवितांत देवान दिल्या त्या बेसांत भुरग्यांचे देणे ताणें आपणावंक साबारसना युवक युवती प्रायेक आयिल्लीं खासारस नाका म्हणून ती बसल्लीं आसात साबार पोटी वेळ उतरल्या उपरांत एकसूरपणाची चिंताप तांकां दोसता हांव डिप्रेशनाक गेल्या मम्मी हांव डिप्रेशनाक गेल्या पाप्पा म्हणून ती उपरांत ती गरगतात सुरसुरतात वेळाक येता आसतना तांणी प्रायेक येता आसतना वेळार तांणी गट निर्धार करूंक बरी जिनिये संगातीन तांणी सोदून लग्ना बी स्विकार करून कुटुंबा जिवीत तांणी जियोंक देव तांकां मोदी उजवाड दिवन दी म्हणून आमी मागया आमची पिडा शिडा आमची भाव भयणीची पिडा शिडा सगळे जो दुसऱ्याच्या पांयां तळ्या आमी भेटून दिवया जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 17 वाक्य 14 सांगलेले ते देवाचे उतार आमी व्हडल्यान ते म्हणया म्हाका बरो कर सर्वेस्परा व्हडल्यान म्हाका बरो कर सर्वेस्परा आनी हांव बरो जातलो म्हजें थारान कर आनी म्हाका थारान मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता आमच्या भाव भयणी सोडास काडया तांची पिडा शिडा आमच्या भुरग्यांचे कश्ट युवासनाचे कश्ट सेसामार असले कश्ट आमच्या कुटुंबांनी असलेल्या प्रायवंताचे कश्ट साबार जाणां कुटुंबान थंयसर प्रायवंता कश्ट जातात जायतीं भुरगीं आसात पूण पळोवंक कोणूच नात तांकां समाकट्ट खावंक जेवंक दिवंक नात समाकट्ट तांकां पळोवचे व्यक्ती नात असल्या व्यक्तीक सोम्याच्या पांयां तळें आमी भेटून दिवया आनी तांचे पासून आमी मागया बरी भलायकी मोतीचें समाधान तांकां मेळच्या पासून हर एका संद्यांनी एकामेका तांणी सेवा साकरी करचे पासून मोगान तांची जतन घेवचे पासून तांचे पासून आमी मागया म्हाका बरो कर सर्वेस्परा आनी हांव बरो जातलो म्हजें थारान कर आनी म्हाका थारान मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता मोगाळ भाव भयणीनो जायते बेबिरांत आमच्या काळजांत आसा जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक येवसना तांकां कामाचें बे बरो फुडार वेंचचें बे लग्नाची विची येयल्या उपरांत म्हजो जिनिये सांगातीन मोगान पळयतलो गी विश्वास रावतलो गी म्हणलें तांकां बे साबार आवय बापायक आपणाच्या भुरग्यांचें बे भुरग्यांक शिकपाचें बे विविध रितीचें बे पयना वेळार पयन करता साबारांक बे आसा साबार रितींनी आमकां आमची पिडा शिडा आमकां दोसता मुखार कितें करचें म्हणलें भिरांत आमकां दोसता आमच्या कामाचें बे परत काम मेळचें म्हणून साबार जाणां मागोवन हांगासर आयिल्लीं आसात म्हज्या लागीं मागोवंक वैयक्तीक मागोवंक सांगिल्लें आसा हर एक आमची खंत बेसाराय सोम्याच्या आमी पांयां तळें दवरया आमी सत वळखून घेता आनी सोम्या मुखार आमची सूख आमी वळखून घेता आनी परत आमी होगडायलेलें काम परत आमकां मेळोवची सकत सोम्याक आसा देखून भियोवची गरज ना
इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 40 आनी 1 वाक्य दांत देवाचे उतार म्हणटा, आमी व्हडल्यान ते सांगया, भिये नाका, हांव तुजे सवे आसा, घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैतेवंत बावळ्यान हांव तुका उखलून धरता. भिये नाका, हांव तुजे सवे आसा, घाबर नाका, हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैतेवंत बावळ्यान हांव तुका उखलून धरता. उबे रावया. तूं आमकां पाव, येवकारिस्त आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवं आमकां सोसायटी. शेकी एक दीस मोरये माय आणि सर संता भक्तां संगी सर्गींच्या रासांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकडून आमकां फावो जावं. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रेम भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसो. मागीर मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. माय बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. सोमयाचे नवी आमचो आदार, आनी रस्ता सर्ग्यांनी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्या प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक, कश्टांत, दुखांत, अडचणींत पडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुज्या सेवाक जुआंव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंतीन ह्या मुखांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी बावार्थांत जिवंक प्रेरण दिलें. ताचे बिनोणेन आमचो बावार्थ वाडय, आमची पिडा गूण कर, कोडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी, कश्टांतले विघ्नांत अनवारांतले आमकां निवार. आमच्या सर बिनवण्यो तुजे मुखार दवरता, तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्या आसूं. भगवंत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. आमेन. जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो, ताची देख घेवन खरेपणी जेसो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. अल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान सस्नाक संतोष भोगूंक तुमकां फावो जावं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. नायकान बसया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा हांगासर आराधना मिसाक नोवेनाक हजर जाल्ल्या तुमचो हर एकल्या उपकार बावडटा, देव बरें कर म्हणटा आनी आमच्या पात्रोन भाग्यवन जुआंव पॉल दुसऱ्याची मजत आनी आशिर्वादा तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधन सोलोन वर मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थाबरीत नियाळ दिवन आमचे वसत मागिल्ल्या मनादीक बाप रोशन देखून तांकां तुमचे तर्फेन, म्हजे तर्फेन, बाप विजयाच्या तर्फेन तांचो उपकार बावडटा, देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाक सर बरें मागता. आयच्या दिसा फेस्त मीस दिल्ल्यांक आनी तशेंच जवान दिवंक आदार दिल्ले आसात तांकां मानाची वात वितरण करता आसतना ते वितरण करूंक मनादीक बाप रोशन तुमच्या लागीं विनंती करता, तुमी येवन वाती स्विकार करची. आयच्या दिसा सर भक्तिकांक जवान दिवंक स्पॉन्सर रावल्ले आसात. जुलियान मेंडोन्सा, लाविना लोबो, सान पेद्रो वाडो. फेस्त मीस दिल्ले आसात. लाविना लोबो, सान पेद्रो वाडो. स्टॅलिन मिनेजस, सान बस्त्या वाडो. नितीन तावरो, जेजूच्या काळजा वाडो. देव बरें करूं. आमी सेवकवेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागच्याक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
सर्गींच्या मगळा बापा हो थोडो वेळ तुझ्या पुता जेसूच्या पांयांतळी करसूंक तुवें आमकां फोव केलां तुका जावं वर्गा सांव जोन पॉल दुसऱ्याच्या मनात ह्या पुणशेतांत आमी सांगाता मेळटा आसतना तो आमी सुमेस्तांक आशिर्वादांनी भर हांगा सेवा दिवच्या याजकांचेर धर्म भयणींचेर जायत्या स्वयंसेवकांचेर आनी आमी सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी भर सदांच तुज्या पवित्रपणांत आमी जियोंक तूं आमकां आदार दी ह्या मागण्या उपरांत आमी सिंगपेच्या आमच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण आमकां फोव केल्ल्या धन्य देवा तुका अर्गां दिता आसतना ह्या जेवणा बाबतीन आदार दिल्ल्या सर्वांक सर्व स्पॉन्सर रावल्ल्यांक आनी सांगत अशें जेवण तयार केल्ल्या सर्वांक तांच्या मुखल्या मिसावान तूं तांकां आदार दी हें प्रार्थना तुका भेटयता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. Saniaso shantiso dutamso Bhagyevan zuvam paudusro Deivika kultiso bhaktuto Bhagyevan zuvam paulamso Saniaso shantiso dutamso Bhagyevan zuvam paudusro Deivika kulti sobotuto Bhagyevan zuvam paulamso Naman naman tuka Naman naman tuka Deivik bhakta amcha santa Shanticha kuvara Naman naman tuka Naman naman tuka Deivik bhakta amcha santa Shanticha kuvara Sandan mokseva tuzo perzer Patlauda Krista sotum bolbon Kovi sabe sorai kuvan Bhagyevan zuvam paudusro Naman naman tuka Naman naman tuka Deivik bhakta amcha santa Shanticha kuvara Mokal puta sove Omkar maryashit Dev amka Bhagyevan zuvam पावल दुसऱ्या भगवान कुसाचे करवेन देवा आमकां आमच्या देवा आमच्या अंधस्पनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे